मोगाच्या भयण भावांनो, आयच्या ह्या शुभ वतनांत आमी आयज दुसरे फावटी जेजू असल्या 4,000 लोकांक ओड अर्पणजीक आपलें सुरसुर दाखयता, आपलें जेवण तो दिता. मार्गुच्याच शुभ वर्तमानांत आमी पयलें आयकल्लें असलीच आनीक एक परिस्थिती आसली. पूण आज आमी पळयता जेजू कितलो आमचो मोग करता, कितलो जे कोण ताचे पाटलाव करता तांचो मोग करता. तो तांकां ताचें काळीज दुखवता तांकां पडोवन 3 दीस तांचे बरोबर आसलीं, ताचे बरोबर चलतालीं. आनी हें पळोवन तो तांकां साडूंक सोदिना, तो तांकां परतून उपाशी धाडूंक सोदिना, तो तांचेर काकूट दवरता. आनी हीच परिस्थिती आमी 2 भाशेन पळोवंक जाता. आमी जेजूच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाता आनी शिसांच्या दोळ्यांनी. जेजूक जाय ह्या लोकांक आदार केल्लो, पूण आमी पळयता शीस तांकां जाय केन्ना तरी ह्या लोकांक धाडून आमी मातशे रेस्ट आमकां मेळटलो अशें तांणी चिंतप. तेन्ना जेजू म्हणटा, हे लोक म्हजे बरोबर आसात. हे रोखडेच प्रश्न करता, ह्या पाड जाग्यार आमी तांकां कितें दिवंक शकता काय. आयज आमी जेजूचें, आमच्या देवाचें काळीज पळयता, मोळ काळीज पळयता. तो आमकां कितलो काकूळटसर आनी आमकां कितलो तो आपल्या एक बरो गोंडी कसो तो आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा ती. आयज आमी आमच्या जिविताचें नियाळ करुया. मोगाच्या भयण भावांनो, जायते फावटी आमी ह्या शिसां भाशेन जालें तांकां केन्ना तरी ह्या लोकांक धाडूंक जाय आसलीं. पूण आमकां जेजू आपयता आपणा भाशेन जावंक. आपणें जशें पळयलें, हें अरोण्यांत कांयच आसूंक ना. शिसांनी फकत हें एक पाड जागो म्हूण पळयलो. पूण जेजूक दिसलें आपणाची महिमा ह्या पाड जाल्ल्या अरोण्यांत हांव दाखयत म्हूण दाखोवशी ताका एक चान्स कसो मेळ्ळो. आयज आमी आमचें जिवीत आमच्या पदवेचेर न्हय, पूण आमी जेजूचेर नदर मारूंक जाय. शिसां बरोबर जेजू आसलो. ताणें म्हणूंक जातालें, अरे आमचे लागीं जेजू आसा, तो सगळ्यांक पळयतलो. ताचेर ताणें आपलो भरोसो घालो जाल्यार ते असो प्रश्न करूं नासले. आमच्या जिवितांत जायते फावटी मोगाच्या भयण भावांनो असल्यो परिस्थिती येतात तेन्ना आमी म्हणटा आमचे लागीं जावचें ना. आमी आमचें चिंतप, आमचें मन सगळें आमी उणेपणान आमी पळयता, लिमिटेड आमची चिंतप आसता. पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा, आपूण तुमचे बरोबर आसा, तुमी आपलो आख्खो भरवंसो म्हजेर घालूंक जाय. आनी हेंच आमी पळयता. जेन्ना जेजू म्हणटा ह्या लोकांक आमी दिवंक जाय, तुमचे लागीं कितें आसा तें म्हजे लागीं दियात. आनी जेजू तें आशिर्वाद दिता आनी तें सगळ्यांची मनां आनी काळजां तादोशी करता. अशें मोगाच्या भयण भावांनो, आमकां जेजू सदांच आमच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत तो आमकां भेटता आनी आमकां तो हें सर्गीन जेवण आमकां दिता. जायते फावटी मोगाच्या भयण भावांनो आमी कितले फावटी तादोशीं जाल्लेले आसा, हो प्रश्न आमी करूंक गरजेचो. आमी ह्या जेवणान आयज आमी ह्या मिसा गेलेलीं आसात, ह्या जेवणांत आमी कितले फावटी जेजूची घोटाय घेवन ताचेरूच भरवंसो दवरूंक आमकां आपयतात काय, हो प्रश्न आमी करूंक गरजेचो. आनी जायते फावटी जेन्ना आमी ह्या शिसां भाशेन दुबावतात तेन्ना आमी जेजूचेर नदर मारूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान आनी आयच्या ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना जेजू लागीं हीच कृपा आमी मागुया, आमचो भरवंसो जेजूचेर लावंक. आमी जेजूच्या मोगान भरून आनी तोच आमचे मदें आसा म्हूण आमी मानून घेवंक देवाचीच कृपा मागुया.